अभिव्यक्ती पणजी ह्या संघटनेन गोय राज्य जैव विविधतायेच्या पालवान संवसारीक जैव विविधताय दीस 2022चे निमित्त साधून जैव विविधताये विशीं जागृताय निर्माण करपाक 6 सर्तीचे आयोजन केल्ले। ह्यो सर्ती ऑनलायन मोडा वरवीं घेवपात आयल्यो। ह्या सर्तीत देशांतल्या 18 राज्यांतल्या आनी 1 केंद्र शासित प्रदेशांतल्या सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो। तशेंच जगभरांतल्या 20 देशांच्या लोकांनी ह्या सर्तींतल्या सर्तकांच्या निर्मणीची तुस्ताई केली। हॅलो सर, हो जैव विविधताय हो जो विशय हा ह्या सर्ती खातीर वेंचपाचें मेन कारण कितें? आमचो युवा आणि हे आमचे कडल्यान सुरू करता अभिव्यक्ती संस्थेचे जे युवा आसात तांचे मदीं सुद्धा एक सामाजिक तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता। ही भावना निर्माण जावपा खातीर आमी युवा जागृतीच्या प्रकल्पांत हात घातिल्लो खूब पयलीं। हातूंत एक भाग असोय आसा की राष्ट्र प्रेम आसा, तशेंच आमची जबाबदारी कितें आसा सध्या ही पर्यावरण सांबाळप आनी हानी आमचे कडसून तरी पावची ना इतलें तरी पळोवप, प्रत्येकान हे करपाक जाय। सो ह्या खातीर आमी अशें चिंतलें की गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तांकां विचारप की आमी ह्या थिम्स सगळ्यो इकॉलॉजिकलूच घेतात। सो आमी ह्या थिमीचेर प्रतियोगिता कॉन्टेस्ट बीन घेवपाचे आसात तर तुमी आमच्या वांगडा येवं शकतात काय? सो दे हॅपीली कोलॅबोरेटेड आणि मेन उद्देश की भारतातली इकॉलॉजी विंगड वाठार हाच्या बद्दल आमकांय माहिती जावची म्हणून आमी फोटोग्राफी बीन इन्क्लूड केले मागीर। पण बेसिकली इट इज प्रिझर्वेशन ऑफ आवर बायोडायवर्सिटी, आवर इकॉलॉजी, आवर एनवायरमेंट ह्या खातीर हांव तुमकां जस्ट आमचे विशय सांगता। अंदू एक विशय आशिल्लो बॅक टू रूट्स, दुसरो विशय ग्लोबल वॉर्मिंग, मागीर बायोडायवर्सिटी अँड एनवायरमेंट, मॅन अँड अशा पद्धतीन आमी फक्त कॉन्टेस्ट घेवप अशें न्ही पूण ताचे विशीं आमकां आयोजक संस्थेक आमच्या वांगडा जे जोडिल्ले आसात ते युवक तांकांय हे अवेअरनेस येवचे हो ताचो उद्देश। बिकॉज आमी वी स्टील बिलीव की इट्स सच अ डायवर्स लँड आणि पूर्ण देश भोंवन पळोवपाक आमकां तरी इच्छा आसा आणि हे शक्य जावचें ह्या वाठारांतल्या युवकांनी त्या वाठारांतले इकॉलॉजिकल दृश्यां पळोवची म्हणून फोटोग्राफी, मीम, रील अवेअरनेस येवचे म्हणून आमी हो विशय घेतला विच इज क्लोजर टू आवर हार्ट। आणि अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग आर्ट्स एक कितें तरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसची। हय सर, पूण ह्या सर्तीत कितें कितें म्हणजे समाविष्ट आशिल्ले, त्याच बरोबर हितून पार्टिसिपंटूय कोण आशिल्ले किंवा अजून काही माहिती ह्याच्या बद्दल आमकां मेळत काय? हॅलो हॅलो सर, तुमकां आयकपाक येता? सगळ्यो गजाली ऑनलायन जावपाक लागिल्ल्यो तेन्ना म्हणलें आमी फिजिकल कॉन्टेस्ट आमी दर वर्सा घेतात इन्स्टिट्यूट मिनीस ब्रेगांजाच्या वांगडा आणि गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी वांगडा। पूण जेन्ना फिजिकल हे शक्य ना हे कळ्ळें तेन्ना म्हटलें ऑनलायन एक पॉसिबिलिटी कितें आहा पळोवया आणि एक वेगळोच एक कितें म्हणटा ताका आवाठ आपले दिसपी अशें आसात। हो अर्थातूच हो जो अंदू आमी केलो तो गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांच्या प्री इंटरनॅशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी 2022 म्हणल्यारूच IDB 2022 ह्या अंतर्गत केल्लो आणि तातूंत मायक्रोटेल, मागीर डिजिटल पोस्टर मेकिंग, रील, मोनोलॉग, मीम आणि फोटोग्राफी अश्यो सर्ती आशिल्ल्यो ज्यो युवकांक खूब लागींच्यो कशें दिसता। ह्यो सर्ती आमी जर ऑफलायन किंवा फिजिकल जर घेवपाचे आसा जाल्यार घेवपाक शक्य नाशिल्लें, कित्याक ह्यो कम्प्लिटली डिजिटलूच कॉन्टेस्ट आसात। सो हाका खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। म्हळ्यार आमकां जवळ जवळ 500 यूथ
तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन केलें ऑल ओव्हर द कंट्री आणि 1,15,000 परस चड व्ह्यूज आयज मेरेन ताका मेळ्ळा आणि अर्थातूच रिझल्ट डिक्लेअर जालो 19 तारखेक त्याच्या उपरांत व्ह्यूज थोडे वाडले आणि 4,500 युनिक पीपल तांणी विजीट केला ही सायट. सो आम्ही इतल्या लोकां मेरेन पावले आणि 18 राज्यांतल्यान आमचे कडेन पार्टिसिपेशन म्हणजे रजिस्ट्रेशन जाला आणि खूप बरेच रिझल्ट तुमकां पावला आसतलो तुम्ही तो दाखयतलेच. पूण अशा पद्दतीन बायोडायव्हर्सिटी विशीं फकत आम्ही उलोवपूच न्ही तर ताचे विशीं चिंतून कितें तरी ताचे अवेअरनेस जावपा खातीर म्हणून हो कॉन्टेस्ट आमी सुरू केला आणि म्हाका दिसता की हेच ताचे फाटलें यश आसा की युथ देशांतलो युवा ह्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या स्पर्धांमदल्यान बायोडायव्हर्सिटी इकॉलॉजी पर्यावरण हाचे कडेन जोडटा स्वताक आनी ताचेर चिंतता आणि म्हणूनच म्हाका दिसता हे महत्वाचे आहे. कित्याक विवेकानंदजी हांच्या प्रेरणेन जेन्ना आमी सुरू केल्लें युवा जागृती तेन्ना तो 12 जानेवारीक इनॉग्रेट करून त्या म्हयन्यान ताची स्पर्धा जाताली. पूण आता कितें केला 12 जानेवारीक आमी वेबसायट लॉन्च करतात. सो सगळे सेम आसा फक्त ऑनलायन इतले बदलला आणि त्या खातीर अभिव्यक्ती आणि ताची युवा जागृती हो प्रकल्प गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्डच्या मजतीन देशभर पावला आणि सगळीकडल्यान आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. सो वी आर ऑल व्हेरी हॅपी एस्पेशली द यंग टीम ऑफ अभिव्यक्ती आणि त्याच वांगडा गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड आणि त्याचे मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप सर मोकादम तांचो आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळा. सो अशा पद्दतीन सगळें डिजिटल जाता, पेपरलेस जाता. तर हे असले दोतोर साईश देशपांडे हांणी आमकां बायोडायव्हर्सिटी कॉम्पिटिशना बद्दल मातशी म्हायती करून दिली. तेका लागून हांव गोमंतक टीव्ही तर्फे तांकां दिनवास आवडयता.